साकवाळे शिंदोळे वाठारातल्या उदक दूषित प्रकरणात एक महत्वाची घडणूक उजवाडाक आयल्या। अवर लेडी ऑफ हेल्थ इगर्जेच्या लागसार आशिल्ल्या बायतल्या दूषित उदक काडपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या आणि टँकर कंपनीन प्रशासनाच्या सुचोवण्याप्रमाण कारवाय केल्या। या प्रकरणात फुडलो निर्णय घेवपा खातीर आता राज्य प्रशासनाच्या सुचोवण्यांची वाट पळयतात। आज हे पंपिंग करून काढला तेजे कितें आज लास्टाक म्हणजे पंपिंग करतकीर तुमी कितें करतले तेजे? काल आमकां डेप्युटी कलेक्टरान असिस्टन्स दी म्हणून सांगलो हे पंपिंग ऑपरेशनाक। सो सकाळच्यान आमी डिफरंट मेथड ट्राय करून आता पंपिंग ऑपरेशन स्टार्ट केलें आणि ऑलमोस्ट 100 बॅरल आमी वॉटर प्लस पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिक्स ह्या वेलांतल्यान काडला। सो तो हांगाच आसतलो, तो बॅरलान भरून हांगा दवरला फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पज, कित्याक इट हॅज टू बी एडमिनिस्ट्रेशनाच्या कस्टडीन आसा तो। ओके, सो आता फुडलें पळोवचें पडटलें, कित्याक आनी फायन लेयर आसा ऑयलाचो आणि ताचे सकयल उदक आसा। सो ते कशें डिस्पोज करपाचें ताचें इन्स्ट्रक्शन एडमिनिस्ट्रेशन दितलें। फाल्यां बीन परते तुमी हे करपाक शकता, एडमिनिस्ट्रेटर येयले जाल्यार फाल्यां आनी पंपिंग करतले? हय, डेप्युटी कलेक्टरान आमकां कितें इन्स्ट्रक्शन दिता, समज ताणें सांगलें हें आनीकय फूल क्लियर कर जावं कितें आसा जाल्यार तें आमी आमचे सायडीच्यान कितें जाय तो एसिस्टन्स दितले, हेल्प दितले, एडवायस दितले। हे आतां उदक आनी जे पेट्रोलियम प्रोडक्ट मेळटा तेजें कितें तुमी सेपरेशन बीन करून पळयतले कितें? ना, आमचे कडेन एक टर्मिनलान आमच्या खातीर पब्लिकाचो न्ही, इट इज आमचो एक वॉटर सेपरेशन प्लांट आसा भितर, जे आमकां डे टू डे ऑपरेशन्साक आमी यूज करता। तो समज आमकां एडमिनिस्ट्रेशनान सांगलें की तांकां डिस्पोज करपाक आनी कांय जागो ना आणि ताणें जर तर रिक्वेस्ट केलें की हो तुमी व्हरा आनी थंय हें घाला, डिस्पोज करा, ट्रीट करा म्हणून सांगलें जाल्यार ते आमी करपाक शकता। हे सगळें डिझल आणि पंदा इलेक्शन ते उदक आतां पंप करून काडला? आतां पंप करून काडला, पंप करून काडला, बालदेन काडला ते ओके, वयले काडला।